असू दे पहिले. हा ओके. हे दार उघड असं चालवतो नाव असं चालले घेऊन होतो दिस दि तू सगळ्याक दिसतलो मरे नाव घ्यायला काय केंजील गिरारू ते दार उघडाले मातशें अमर कितें जालें दार उघड म्हणून साईडीक राव रे गाडी काडटा तर साईडीक राव रे गाडी काडटा चल 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 न्यूज रे भितर अरे फाटी आहे रे आता फाटी 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 आहे फाटी आहे पोलीस रावा रे किती फाटी आहे रे म्हाका सायडीक काडटा येईल फाटी आहे गेलो म्हणले राव रे काय ना रे तू वचना रे आम्हाला दिल्याशिवाय हां हा व्हिडिओ काडटा तुमकां कोण सांगलेलें सुरजाचेर लायव्ह करा म्हणून ए राम राम रे फाटी 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 अशेंच करतलो प्लीज कम बस फाटी फ्रेम बरी मोठी घेऊया बस फाटीत रावपा जाय बाबू येता मातसो मातसो फाटी थंयच राव वयर ओके उर्फान आयज तुमी सीएमाक मेळ्ळेले एक्झॅक्टली कितें इशू आसलो आनी कोण कोण मेळ्ळे तुमी गोंयभरचे जे आमचे सिस्टर्स आहा तितूंतलो एक डेलिगेशन फादर्स आमचे जे मायनॉरिटी मुस्लीम रिप्रेझेंटेशन आसा आमचे हाफिजी आणि बाकीचो आमचो हेडमास्टर एसोसिएशनाचे मायनॉरिटीचे आणि ऑल गोवा उर्दू टिचर एसोसिएशन असो एक एक म्हणून आमी मनीस हाडून सगळे डेलिगेशन जे आसा मुख्यमंत्र्याक हाडले फाटली कितलीशीच दीस जाले जवळ जवळ एक वर्स जालें मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन जे आसा गोंयांत तांकां भरपूर त्रास जावपाक लागल्या हे जे त्रास जावपाक लागल्या त्या कारणाक लागून मुख्यमंत्रीचे नदरेक आमी हाडले की मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन जे गोंयांत चलता तांकां त्रास जाता टिचर्स जे मटर्निटी लिवाचेर वयता टिचर्स जे CCL लिवाचेर वयता टिचर्स जे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवाचेर वयता हेंची सगळ्यांची जी NOCs जे आसा हे डेप्युटी डायरेक्टर जे आसा हे खंय पण ब्लॉक करून दवरता सो आमी चीफ मिनिस्टराचे नदरेक हाडलो की हेंची जी NOCs जे तुमी ब्लॉक करून दवरल्या ते इमिजिएटली रिजॉल्व करचो म्हणून तशेंच गोंयांत जे आसा फाटलीं 20 वर्सां जालीं मराठी टिचर्स आनी तशेंच मराठी टिचरांचे वांगडा उर्दू टिचर्स जे आसा हे गव्हर्मेंट स्कुलांनी काम करताले आयज जी गव्हर्मेंट स्कुलांनी हे टिचरी जे काम करताले त्यांची अजून जे आसा रेग्युलरायझेशन जावं नासलें मुख्यमंत्रीन आमकां एश्युरन्स दिला की नेक्स्ट कॅबिनेट जे आसा ह्या कॅबिनेटा बद्दल तो नोट ताणें ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक घालपाक लायला आनी ही जितलीं मराठी टिचर्स आनी उर्दू टिचर्स जी गव्हर्मेंटान काम करतालीं फाटलीं 20 एक वर्सां जालीं ती काम करतालीं आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचें काम करतली तांकां जे आसा नेक्स्ट कॅबिनेटान तांकां रेग्युलरायज करतलो म्हणून तशेंच फाटल्या वर्सा जे आसा जवळ जवळ जे आसा 40 ते 50 टिचर हांकां NOC दिल्ली रेग्युलर बेसिसाचेर आनी हांकां NOC रेग्युलर बेसिसाचेर दिवन फाटली जी डायरेक्टर आसली तेणे हांकां सगळ्यांक जे आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तांकां एप्रुवल दिलो आनी जी टिचरी जी आसा पोटाक लागलेली हांकां सगळ्यांक खंय तरी जे आसा हांकां दिसलें की हें रॉंग जालां म्हणून ती सगळीं जी आसा कोर्टान गेली आनी मॅटर जे आसा सबज्युडीस जाला आनी मॅटर जे आसा हायकोर्टान आसा आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की NOC जे दिल्या लास्ट इयर दिल्ल्यो आनी जे NOC जे आसा हे परमनंट बेसिसाचेर दिल्ल्यो आनी ऑन दॅट ग्रावंड टिचरी जे आसा सिलेक्ट जाल्या म्हणून आयज जवळ जवळ 29 टिचरी जे आसा कोर्टान आसा कोर्टान मॅटर जे आसा लांब चलतलो इनजस्टीस जे आसा टिचरांचेर जावपाक जायना आनी मुख्यमंत्री आमकां एश्युरन्स दिला की जे टिचरी कोर्टान गेल्या तांकां तुमी सांगा की जे केस विड्रॉ करा म्हणून आपूण सगळ्यांचे जे आसा एप्रुवल जे आसा डायरेक्टराक सांगून सगळ्यांचे एप्रुवल करून दितलो म्हणून तशेंच एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दुसरे मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाचे जे आसा ग्रांट आसा मेंटेनन्स ग्रांट वो कितली जे आसा वरां जालें आयज मेंटेनन्स ग्रांट मेळना
डायरेक्टर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान 2013 एक सर्क्युलर काडलेलो. हो सर्क्युलर 2013 काडलेलो की मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन जे आसा हांकां रोस्टर लागचो म्हणून. आमी चीफ मिनिस्टराचे नदरेन हाडलें की हेजे तुजे 2013च्या फाटल्यान आनी आयज 2019-20 चलता. मुख्यमंत्री जावन गेले. ह्या मुख्यमंत्र्यांनी जे आसा केन्नाच मायनॉरिटीक त्रास करूं ना आनी रोस्टर म्हणटा तो केन्नाच हाडूं ना. आनी तुजे काळान जे आसा हे रोस्टराचो जो प्रॉब्लम जो आसा आयज मायनॉरिटीक त्रास जावपाक लागला म्हणून. कोणें पूण जे खंयचे पूण डेप्युटी डायरेक्टरान जे आसा हे मुद्दाम जे आसा मायनॉरिटीक त्रास करपाक लागून चीफ मिनिस्टराक जे आसा सायडीन दवरून हो रोस्टर हाडलो आनी आयज आख्खी गोंयची मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन जवळ जवळ 300 वयर जे मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन 1 वर्स जालें त्रास जावपाक लागले. आनी फाटली जी डायरेक्टर आसा हेणे पर्पजली जे आसा मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाक त्रास करपाचो काम केला. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन डिमांड करतले की असले जे डेप्युटी डायरेक्टर आसा हेंचे जे एक्शन जावपाक जाय जे पर्पजली मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाचे अगेन्स्ट जे आसा काम करता आनी जी भुरगीं पोटाक लागल्या तांकां जे आसा हे आडयता म्हणून. मुख्यमंत्र्यान आमकां पूर्ण आश्वासन दिलां की मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाचेर कसलोच अत्याचार जावपा ना आनी जे जे आमी प्रश्न तेंचे कडेन मागल्या ते सगळे प्रश्न सुटावो करतले. आमी आमचे मुख्यमंत्री तशेंच आमकां आयज जो अपॉयंटमेंट घेवन दिला डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवडेकर हांचो आमी धन्यवाद म्हणटा की तेमी स्पेशल टायम काडलो आनी आयज गोंयभर एक बरी मॅसेज वयता की ही जी सत्तेर आसा जी सरकार आसा ही मायनॉरिटीक त्रास करपाना म्हणून हो एक आश्वासन जे आसा आमकां डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां दिला की मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशना वांगडा डिपार्टमेंट आनी मुख्यमंत्री आनी हेजे आख्खे कलीग जे आसा हे सगळे आमकां लागून काम करतले म्हणून. थँक्यू. Okay, Father, just tell us. Father, what are the things that you brought to the notice of the Chief Minister? Issues. Okay, we had basically around 4 issues with the Chief Minister, and the Chief Minister was very patient with us. He listened to the problems that we had. Basically, it was dealing with the rooster system, which has been introduced just last year with us, and especially all the minority institutions which are facing difficulties, and the teachers that we have appointed on permanent basis, okay, have been considered now and made them as contract teachers. So that is one of the major issues that we had. There are a number of teachers all over Goa who have been appointed on basically on permanent posts, but now they have been made as contract or temporary posts, and reappointment has been done again this year. So that is one of the major issues. The second was of temporary teachers who are on CCL and EOL and maternity leave. Those posts have still not been approved. No NOCs have been given to us so far. So we are having online classes, and it is becoming difficult for big institutions to run these classes online because there are no teachers. Okay. The third thing that we brought to his notice, to the Honorable Chief Minister's notice, is about the maintenance grant that was not given to all the institutions last year. Many of our institutions have not received the maintenance grant, and it is becoming difficult for us to run an institution to maintain the buildings and whatever is there in these institutions. So these were the major issues that we brought to the notice of Honorable Chief Minister, and he has said that he will look into the matter and try and sort out our problems. These maintenance grants were denied only for the minorities? No, as for everyone. All the schools? Yes, all the schools had this problem with maintenance grants, but institutions which are big are finding it difficult for us to run these institutions, to maintain whatever is there, the furniture and building itself. And what is the number of posts that are still yet to be this? Yes, the number of posts, see those teachers who have retired, now those teachers, I have almost 4 in my institution which are not being granted. Now teachers, still they have kept them on hold. I don't know what is the reason, and the Chief Minister said he will look into that. How long it had been going on? Now for the last 1 year now. 1 year. 1 year. So that Last means, from September, I think last year, they are having this problem. any time limit the Chief Minister has said, he said about after the cabinet discussion? He said he will look into it after the cabinet discussion, and he will discuss with his, Asking honorable then he will help us out. Okay. Thank you. Father,
तुम्ही आशिल्ले हितून कितें सांगला Yeah, I'm very happy with the Deputy Chief Minister taking this minority delegation to the Chief Minister and making him aware of the real problems faced by the minorities. You know, it was purposely done. Rooster system was never there, although Manohar Parrikar was the Chief Minister. He had never troubled the minority institutes. But I feel that certain officials in the department had misguided CM regarding the rooster system. And so this rooster system was introduced whereby all the posts were on these 29 teachers who were appointed had to go to the court. You know, these 29 teachers, regular appointments, they were deprived of their salary. They've still not got salary in spite of teaching. And now CM has agreed to ask the opinion of the Honorable AG and solve that issue. Also, I asked CM about the new education policy, whether it will affect the minority institutes. But then CM said that it will not affect any minority institutes. We are not going to take over the administration of any minority institute, but we will work hand in hand with everybody together. And he told us to go in detail, study about the new education policy and make people aware about it. And he would be also conducting more seminars regarding that. But I asked the opinion whether minority schools will be affected, or whether they will take over the minority institutions, to which he said it will not be like that. Okay. Thank you. Thanks. Babu. Wendy.